म्हणया हांव पातकी सरपदिता देवा आनी तुमकां बाब भयणो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता चिंतून तराम विचारून वायट तराम बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासत भाग्य सदांच आंकवार मारी सगल्या देवतान भोगता आनी तुमकां बाब भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व दिता देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुयम सर्गीच्या बापा भाग्यान दोमिंगान आपले शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली म्हत्वाची संस्था घडोवन हाडली तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगटणाऱ्याचे विनवणेन आमचे काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो उजवाड हेरांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना दुसरे समूर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप मोयजेसान पोरजे कडेन उलोवन म्हळें देवान मनीस आनी प्रितूम रोचली तो दीस जावन ते आयज पर्यान तुजे आदीं सोरला त्या काळा लागीं अशें विचार अंत्रोळाचे एके शिमेर थावन ते दुसरे शिमे पर्यान येदी व्हडली ओस घोडल्या म्हूण तुमी आयकोल्या तरी उज्या मदें रावून उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकोलां तशें केन्ना तरी खंयचेय पोरजेन आयकोलां आनी आयकून ती जिवी उरलीं जायत कोस्ट धाडून अजापां विजमितां करून झूज मांडून आपलो पदवेदार हात आनी बोलिश्ट बावळो उबारून होड भिरांत दाखोवन खंयचोय देव दुसऱ्या राष्ट्रा मदें आपणाक एक राष्ट्र विंचून काडूंक फुडें सरला जायत आनी तरी सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तांत ह्यो सगळ्यो वस्तू करूंक ना सर्वेस्पर खरो देव आनी ताचे भायर दुसरो कोण ना म्हूण तुमी वळखून घेवचे पासत हें ताणें करून दाखयलें ताणें शिकोवन दिवंक स्वर्गार थावन आपलो ताळो तो तुमकां आयकूंक दिता प्रितुमेर आपलें आकटें ताणें तुमकां दाखयलां आनी आकट्यांतलो ताचो ताळो तुमी आयकोला देखून आपूण तुमचे मदें आसा म्हूण दाखोवन आनी आपल्या वर्त्या बोळान ताणें तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं आनी तुमचे परोस व्हड आनी बोलिश्ट राष्ट्रांक तुमचे मुखार धांवडायलीं आनी ह्या तांच्या देसांत तुमकां हाडलीं हो देश तुमकां एक दायज कशें ताणें दिलें आनी आयज पर्यान हो देश तुमचोच तर आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजान
सांबाळून दवरात. उंच स्वर्गार आनी खाला संवसारान सर्वेस्पोर एकलोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावच्याक आनी तुमचे फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेळच्याक आनी सर्वेस्पोर देव तुमकां दिता त्या देसांत सदांच तुमी जियोवच्याक आयज हांव तुमकां दितां त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो पुर्विल्ल्या काळांत केल्ल्या अजापांचो म्हाका उगडास परत परत येता. तुज्यो सगळ्यो करण्यो मनांत घोळयता. सगळीं तुजीं ओचोरयां नियाळीत आसा. जबाब सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. देवा, तुजो वांटो पवित्र. आमच्या देवा इतलो थोर आनीक खंय आसा देव? अजापांक करतलो देव तूं. राष्ट्रां मदें तुवें तुजें बळ दाखयलें. जबाब सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. तुज्या बावड्यान तुजे पोरचेक सोडयली. जाकोबाच्या आनी जुजेच्या भुरग्यांक सुटका दिली. मोइसेसाच्या आनी आरोनाच्या हातान शेळयांच्या हिंडावरी तुवेंच तुजे पोरचेक वाट दाखयली. जबाब सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच भागी. स्वर्गींचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे ही सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच फाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? हो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशांक कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जोण एकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा आसात तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मरण भोगची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावन भयणो, अमेरिकेंत डेटन ओहायो ह्या शारांत एक रेल्वे लायन आसा आनी ते रेल्वे मदीं एक स्टेशन आसा, ताचें नांव जावन आसा. तें स्टेशन आसा तें न्हू एक
आमचे कॅथलीक सिमेटरी लागीं आसा आनी त्या सिमेटरीचें नांव जावन आसा कॅल्वरी सिमेट्री आनी ह्या स्टेशनाकूय नांव दवरलां कॅल्वरी स्टेशन. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणींनो, ह्या स्टेशनाचेर ट्रेन रावना. ती फकत रावता जेन्ना कोणाकूच कोणूय रिक्वेस्ट करता जाल्यारच ती ट्रेन थंय रावता. आनी स्टेशनाचो गार्ड येता जेन्ना हें स्टेशन येता तेन्ना म्हणटा दुसरें स्टेशन येता तें कॅल्वरी स्टेशन, कोणाकूच देवंक जाय जाल्यार रिक्वेस्ट करची. मोगाच्या भावान भयणींनो, असलीच हीच घोडी आमच्या जिविताच्या ट्रेनीची वोपार. आमी सगळे स्टेशना लागीं रावतात, पूण आमचे घोडी मार्केट स्टेशन वा आमचें स्कूल स्टेशन, आमी जायतीं स्टेशनां आसात आमच्या जिवितांत. पूण हें एक स्टेशन आहा मोगाच्या भावान भयणींनो, हें विंचून काडल्यारूच आमी रावतात, तें म्हणल्यार कॅल्वरी स्टेशन, कालवार स्टेशनाचें. आयज मोगाच्या भावान भयणींनो, शिव वर्तमानांत जेजू आमकां तींच उतरांनी म्हणटा, कोणाकूच कालवारी कोडें देवंक जाय कितें. जेजू आपल्या शिसांक सांगता, कोणूय म्हजो पाटलाव करतलो जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपणाकूच आपलोच कुरीस ताणें उबारचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. जेजूचें आमंत्रण जावन आसा मोगाच्या भावान भयणींनो, तें बरेंच स्पश्ट, तें थंय कांय तडजोड कांय ना. तो स्पश्टपणी ताचें आमंत्रण आमकां दिता आनी आमकां सांगता की म्हजो पाटलाव करतलो जाल्यार, म्हजो खरो शीस जातलो जाल्यार एक शिसान कितें करचें जाय तें तो स्पश्टपणी 3 तो मुद्दे दिता. आनी तें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणींनो, पयलें म्हणल्यार आपणाकूच पाट करची. आपणाकूच पाट करप म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणींनो, पूर्णपणी तुजें जिवीत आख्खें देवाच्याच हातांत घालप आनी पयलो वयलो जागो देवाकूच दिवप. पयलो प्रायोरिटी म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणींनो, देव आनी ताचें राज्याक आमी पयलो जागो दिवप. आनी आमचे दर एक जाणाचे आमची आशा आसात, आमचे खुशी आसात, आमची वंदावणी आसात, त्यो फाट करून देवाक पयलें स्थान दिवंक हें आयज जेजू आमकां आपयता. दुसरी मुद्दम म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणींनो, तो आमकां जेजू आमकां म्हणटा, आमचो कुरीस उबार. म्हणल्यार काळजान सावन कुशलकायेन आमी क्रिस्ती भावार्थाची जबाबदारी पाडूंक गरजेची. आनी ती म्हणल्यार मोगाच्या भावान, खंयचेय घोडयेक आमी दुनिया आनी ताचे सेवेक हाजीर रावंक गरजेचें. कसले काळार कसले वेळार कितेंय आमच्या जिवितांत येता, बरें येता वायट येता, आमी आमचे कुरीस जे आसात ते आमी घेवन देवा कुशलकायेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपयता. आनी तिसरें म्हणल्यार आमकां आपयता तें म्हणल्यार आपणाचो पाटलाव कर. म्हणजे आमकां आख्खें आमचें ध्यान मन, आमचो फोकस जेजूचोच आसूंक जाय. हेंच जावन आसा आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें आपोवणें दर एक ताच्या शिसाक, दर एक ताच्या पाटलावदाराक. पूण जायते फावटी मोगाच्या भयणींनो, आमी आमच्यो वंदावण्यो, आमच्यो आशा आनी आमच्यो खुशी जी आसात संवसारांत, ज्यो आमकां हे आपोवणेक खरो जबाब दिवंक आमकां फाटीं व्हरतात. आमी आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. हांव म्हजें क्रिस्ती जिवीत कशे तरेन जियेता काय, जेजून आमकां आपयल्लीं आसात आपणाकूच पाट करून, आमचे कुरीस उबारून आनी ताचो पाटलाव करूंक आमी हें करतात काय, आमी करिनात जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत खऱ्यांनीच देवा लागीं, जेजू लागीं आमी आदार आनी बळ मागूंक गरजेचें. कित्याक आमी ताचो पाटलाव करता जाल्यार आमकां आमचो फोकस, आमचें आख्खें ध्यान मन ताचेरूच लावंक गरजेचें. आयज आमकां मोगाच्या भावान भयणींनो, जेजू आमच्या कुर्साक वेंग मारूंक आपयता आनी तो म्हणटा की कुर्साचीच वाट जी आसा ती जावन आसा दर एक क्रिस्तांवाची खरी वाट. ती जावन आसा आमच्या दुनियाची वाट आनी आमी तीच पाडूंक गरजेचें. आयज आमचो दुनी, आमचो खरो गाड, स्टेशनाचो गाड आमकां तेंच प्रश्न करता, कोणाक कालवारी कडेन वचूंक जाय कितें. आमी तयार आसात ह्या आमचो मार्ग चलूंक जो आमकां जेजू आपयता तो.
ह्याच प्रश्नाचेर आमी नियाळ करुया आनी देवाचें बळ आनी शक्ती मागुया आमकां जेजूचे खरें साक्षीदार करूं म्हूण मागूं. बेटनी वेल्यार गायन करुया C30. Rupe bagar magina Ako sosa tuzo zaiba Amchi kaza tu kaza Kushi wapundita tuka Amchi kaza ubata तुझ्या मोका आवडेता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोका आवडेता. म्हज्या भावां भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र पेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पळयत कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बळे वरवीं आमीच तुका सदां वंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदिदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजे तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचोरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचोरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं
तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सोडूनदारा आमची चळवळ कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पळयन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण नौजवानपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती चिपोती बागेवन झुजे बागेवन दौरम दूत आनी सर्व काळीन तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां तन्यां पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अतिरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजो चलयता ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूल कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची काकूल कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजें विगडचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करुया T18. Jesu prokas voikota Mondu sombitu kana Korvani tsoe motora Omro sorgice kalsa Tukaca kumbuk sota Tuka takut dan wata Dusri asya nazada Bogot
Jesu moga Tuka takung buksota Tuka piyong tanwata Dusri ashana zada Bogotus Jesu moga सर्वेस्परा सर्गीचो उंडो तुवें आमकां दिलोय भोव स्वादीक उंडो तो सगळी गोडसाण आशिल्लो प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा हे सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी गोठायेन भरलें सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो हांव तुमकां दिन वाचतां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी सदांच हांगसून मिसाक येतात पूण आयज तुमी म्हजेय पासत मागलेलें आसा फादरीनूय बरीं उतरां तुमकां म्हजे विशयी सांगलेलीं आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळीं जाणां हांगसर बरोबर ह्या बजिलिका पासत वावुरता तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा हें जातकूच मातशें एक केक कातुरया सायडीन हांव जाणा तुमकां वेळ ना म्हणून चड धाकटेंच केक कातरून थोडें तुमचें तोंड गोड करून घरा वचात मागीर सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे असो आनी सपुदिदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार सान फ्रांसीस शहराक मागणे बराबर म्हणया सान फ्रांसीस शहरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवण्याची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसोंक दिली ना हे जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक तीन वाजता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनंती देशा ती पाव म्हण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा आमेन. शेवटाक गायन करुया F5. देवान तुझे आशीर्वाद घालो आपल्या मोगान तुका सांबाळो तुझे आपले मुखामोल फागो संतोष आनी शांती तुका दिवं देवान तुझे आशीर्वाद घालो आपल्या मोगान तुका सांबाळो तुझे आपले मुखामोल फागो संतोष आनी शांती तुका दिवं संतोष आनी शांती तुका दिवं